नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय मसूर डाळ कशी करता तातूंत सोय घालिनासतना वाटण घालिनासतना कशी करता ती दाखयता। ताका लागून हे पळय मसूर डाळ घेतल्या, उदकान बरी धुल्या आनी 5 मिनटां फुगयली आनी आतां ती कुकरान घालता। ती घालता आसतना न्ही तातूंत हे पळय मोठोसो टमाटो घेवपाचो, मोठोसो धाकटे आसा जर 2 घेया आनी मीठ घालपाचें, उदक घालपाचें आनी शिजत दवरपाचें। आतां पळया, आतां हे सगळें कुकरान घातले, उदक, टोमॅटो, मीठ आनी दाळ मसूरची। आतां कितें करपाचें, एका शिटयो काडपाच्यो। आतां गॅसीर दवरुया। डाळ करपा खातीर साहित्य कितें लागता, फोडणो दिवपा खातीर हे पळय सासवां, जिरें, हिंग, लसूण, साखर, लाल तिखट आनी हळद आनी ओली कोथंबीर लागता आनी फोडणा दिवपा खातीर तेल लागता। आतां ही पळयात, ही न्ही दाळ ही पळय शिजली, बऱ्यो 3 शिटयो दिल्यो आनी अशीच शिजूंक जाय, कमी शिजूंक जायना। हे पळय आतां ती आमी करूया। ताका लागून हे पळय हांवें पॅन गरम केला, तातूंत तेल घालुया। कोणा कडेन जर आतां तूप आसा जर तूप घातल्यार जाता। तेल तापले, आतां तातूंत न्ही जिरें, हिंग आनी सासवां घालुया। आतां तातूंत लसूण, कढीपत्ता आनी इल्लीशी न्ही ओली कोथंबीर घातले। आता हे बरें दवरुया। आतां ही पळय लसूण जाली पळयली। आतां न्ही तातूंत मसालो घालपाचो, लाल तिखट आनी हळद। एक मातशें अशें करपाचें आनी ही आतां दाळ आसा पळय ती वचपाची हितून। आनी आतां ढवळपाचें। ही दाळ न्ही अशी तुमी मुद्दाम करा, कितली टेस्टीक लागता पळया। मातशी दाटूच करा, चड पातळ मागीर बरी लागना, अशी हेका वास बरो येता। आतां हे पळय हेका बरो खतखतो आयलो न्ही आनी करविलाचो बीन बरो लसणीचो वास भितर सारको घमघमलो। आतां कितें करा, भितर 1 पिंच साखर घाला, इल्लेशें आमी मीठ घातलेलें तरी पण आतां इल्लेशें घाला, टेस्ट पळोवन। म्हाजी मातशी अळणी आसली, हांवें इल्लेशें घातलें आनी तुमकां उदक जाय जर आनीक हे पळय इल्लें घालूं शकता तुमी, चड दाट जाल्यार आनीक घालूं शकता उदक, कित्याक ती न्हिवली काय आनीक मागीर मातशी दाट जातली म्हणून। हे पळय हांव इल्लेशें घालता भितना। हे पळया, अर्दी वाटी सुमार घातली, धाकटी आं। आणि आता तातूंत लास्ट ओली कोथंबीर घाला आणि आता जाली रेडी टू सर्व। हितून न्ही भरपूर जेवपाचे,
इतली टेस्टी बरी जाता. आणि अशीच न्ही ह्याच प्रोसिजरान तुम्ही तूर डाळूय करू शकता अशी सेम. आता रेडी टू सर्व. हे पळयात, आता ही डाळ पळया थंड जाली तशी दाट जाली आणि बरी जाली पळया. वास बरो घमघमता सारको रोसणीचो बी. आणि अशी हे बावलान सर्व करा. आणि तुम्ही हे पळय शितार अशी घेऊन पोटभर जेयात आणि तुमच्या घरा ही मुद्दामूच करा. आणि कशी लागता ती म्हाकाय सांगा. आणि म्हाका लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल वाजवूंक विसरू नका.